आज आम्ही गोपाल गोगई हे आसामचे एका तरणाट्याक अरेस्ट केल्या. तो पयलीं वॉच सेक्युरिटी म्हणून काम करता खंय 2 वर्सां जालीं गोंयान डिफरंट प्लेसीचेर. आनी आज आमकां इन्फॉर्मेशन की इज सप्लायंग हे गांजा. सो एनाफन गार्डनच्या आयल्यान थंय जंक्शनाचेर तो कोणाक गांजा सप्लाय करपाक येयलो. आमी एज पर इन्फॉर्मेशन ताका धरलो आनी तेजे कडल्यान 390 ग्रॅम्स गांजा जप्त केला. व्हॅल्यू 39,000 रुपीज. ताका अरेस्ट केलं. खंय आशिल्लो तो? खंय काम करतालो? सेक्युरिटी म्हणून सांगता तो, पूण खंय करतालो काय खबर ना, अजून कळना तेजें. पयलीं सेक्युरिटी म्हणून करतालो तो. 11वी केस आमची मडगांवान केली आमी. सप्लायर ट्राय करता पूण दे आर प्लेईंग व्हेरी स्ट्रिक्टली. म्हणल्यार तेंचे भितर इतले हे आसता की ते पेडलर सप्लायर व्हेरी डिफिकल्ट टू नो. पूण हेणी तरी सांगलें आपण डायरेक्ट हाडला म्हणून आसामच्या. सो वॉट ही सेज दॅट तेंच्या शेतांनी पासून ती झाडां आसता म्हणून गांजाची. सो गांजा इज नॉट नेसेसरी दॅट इट शूड बी सप्लायड बाय समवन. सप्लाय जातात पूण तेच्या भायर तांकां डायरेक्ट मेळपाक शकना. अदर ड्रग्स सप्लायर बी आसतात.